बर्वे मर्डर केसीन त्या भुरग्या एक मर्डर केला म्हणून त्या भुरग्याचे बापायन कंप्लेंट फायल करून एक FIR रजिस्टर जाल्ली वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर आणि तेतून सबसिक्वेंटली इन्व्हेस्टिगेशनांनी करून पुलिसांनी 3 एक्युजांक अरेस्ट केले. एक एक्यूज दोग जाण आसले ते त्या बर्वे भुरग्याच्या बापायक आनी भावाक अरेस्ट केलो आणि तिसरो म्हाजो एक्युजाक अरेस्ट केलो वासुदेव ओझरेकर. तो एक्यूज नंबर 1 अरे केलो तेका. इन्व्हेस्टिगेशन जालें. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना हांवें बेल घातलेली तेजी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्टाचो ग्राउंड घेवन बेल घातलेली. ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट फॅमिलीक सर्व जावंक ना म्हणून ती बेल तेजी डिसमीस जाली. ताचे उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन जालें. चार्जशीट फायल केलें. चार्जशीट केले उपरांत ट्रायल कोर्टान हांवें बेल घातलेली. ती ट्रायल कोर्टान बेल घातलेली. ट्रायल कोर्टान बेल डिसमीस जाली तेजी. म्हणून मागीर हांवें वासुदेव ओझरकराची बेल हायकोर्टान घातली. हायकोर्टान घातल्या उपरांत ती 23 सप्टेंबराक आर्ग्युमेंट्स जाले आमचे आणि 24 सप्टेंबराक ऑर्डर जाले आणि हायकोर्टा ऑनरेबल हायकोर्ट हॅज ग्रांटेड बेल टू वासुदेव ओझरकर. सो कंडिशन बी कितें घातले? कंडिशन्स खूब आसले. तेंची प्रोसिक्युशनाची केस आसली की आय विटनस काय कोण ना भितर. ते 27 पंचनामा आसा डिस्क्लोजर त्याच्या प्रमाणे तेंच्यांनी इम्प्लिकेट केल्या. सो द कंटेंट्स ऑफ 27 पंचनामा विच इज इनक्रिमिनेटिंग हॅज नो एविडेंटरी व्हॅल्यू इन लॉ. सो त्या पॉइंटाचेर आर्ग्यू करून हांवें आय विटनस ना येना म्हणून ऑनरेबल हायकोर्टान तेका बेल ग्रांट केल्या आणि कंडिशन्स घातल्या. कंडिशन्स घातल्या तातूंत एक कंडिशन 25,000 शिवटी दी म्हणून सांगल्या. एवरी मंडे 1 म्हयनो फ्रॉम हिज डेट ऑफ रिलीज 11 ते 2 जायसर ताणें पुलीस स्टेशनार वचचें. शूड कॉपरेट आणि शूड नॉट थ्रेटन द विटनसीस अशें आणि शूड नॉट लीव द स्टेट ऑफ गोवा म्हणून कंडिशन घातली. आणि सो बॉन्ड 25,000 25,000